नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकार. आपलीच कर्मा, आपलीच लेखणी, आपलोच हात फाटीर मार. फिर्यादी गाराणी पालथ्या कळशार आयकून घेतलो खुट्या दाम्यार. उणी दुनी रागार फुगार रंगलो कर्मकांडाचो शिष्टाचार. 4 वर्सांचे दिसचार, 4 उतरांचो पत्करलो भार ना तो मेजार. हाजीर तो करून मेकळो, भोगतल्यांचे खापर गेल्ल्याच्या माथ्यार. कोण सालाजार, कोण तारणहार, एकेच माळेचे 10x4 सविस्तर खबरां आदी. हेडलायन्स. राज्यपालांचे 3.5 मिनटांचे अभिभाषण. उरिल्ले टेबलार विरोधक चाळवले. कोळशाचो उल्लेख ना म्हणून तिडक. मुख्यमंत्री म्हणटा राज्यपालाचेर टिका विधानसभेच्या नेमात बसना. गोंयभर कोळसो धरून घे म्हूण तापता इशू. सरकाराचो दोळ्यांक उदक लावंक 4 दिसांच्या अधिवेशनाचो कारभार. विरोधकांचो आरोपाचो फार. सभापती सरकार ठाम 4 दिसांत. भारत चीनाचे प्रत्यक्ष ताबो रेषेचेर परत पेटले. 20 चीनी PLA सैनिक जखमी. भारतीय जवानांनी पेटले. सिक्कीमाचे शिमेर घुसखोरीचो PLAचो यत्न फेल. लागवड ऑर्चर्ड जमनी वेली घरां अधिकृत करूंक सरकाराचे मोठे पावल. असल्यो जमनी इको सेन्सिटिव्ह दोनांतल्यान भायर. 13,000 घरां बांदकामां अधिकृत जावपाच्या मार्गार. राना कायद्या वेल्यान 70 तापता. पिळग्यांनी कशिल्ल्यो जमनी नावार करूंक 3,000 वयर अर्ज. गांवच्यो जमनी गांवकारांच्यो. अभयारण्याक वाव ना. फाल्यां मोर्चा. पर्रीकारान टॅक्सी बिझनेसाची लायली वाट. गोवा मायल्सा काडून कास्किसांवां कोणाकच विचारलें ना. सरकार घालतलो जाग्यार. मायकल फुरियोज मायल्स म्हणटा बंद केल्यार कोर्टांत. आनी मांडवींतल्या कसिनोचेर आमदार घुंवलो. कसिनो काडल्यार खंय शारांतलो धंदो मंदावतलो. कसिनो काडचे म्हूण पणजेकाराची केन्ना मागणीच ना. बाबूश यू टर्न मारूंक तयार. राज्यपालाच्या अभिभाशणा वेल्यान पयल्याच दिसा विधानसभेंत बोवाळ. भाशण मेजून 3.5 मिनटांचें. उरिल्लें वाचलें म्हूण मानून घेवचें म्हूण सांगून राज्यपालान मेजार दवरलें. ताका खंय नज जालें. 3 मिनटांत सरकाराच्या कोविड मॅनेजमेंटाची तुस्त. विरोधक म्हणटात कोळशाचेर उतर ना. मुख्यमंत्री म्हणटा राज्यपालाचेर टिका करप विधानसभेच्या नेमात बसना. I am happy to say that we have entered the 60th year, Diamond Jubilee of Goa's liberation, and we are delighted by the presence of Honorable Ramnath Kovindji, the first ever occasion that Honorable President of India participated in the celebration of Goa's Liberation Day. During the inaugural speech, the Honorable President of India lauded the uniform civil code in force in the state and termed it as a matter of pride. At the outset, I would like to congratulate the Honorable Chief Minister and the Cabinet colleagues, State Executive Committee, headed by the Chief Secretary, all frontline COVID warriors, officers and officials who successfully controlled the spread of COVID-19 pandemic in the state. Though the state has suffered a lot in terms of socio-economic and infrastructure development, taking a backseat in the COVID times, but due to systematic planning, regular monitoring, and strenuous corrective measures by the state administration, the state is now gaining momentum in its activities from micro to macro level and is nearing complete normalcy. The Honorable Prime Minister has announced Atmanirbhar Bharat Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana in the country, which has extended and holding support to all the states for the survival of various sections of people of the society
with unity and integrity. Ek Bharat, Shresth Bharat. The COVID-19 pandemic is an eye-opener which has taught an important learning to the people and also the state be self-reliant. My government is very keen to continue with the efforts to place the state on faster growth track and ensure inclusive growth and sustainable development of all concerned with active support and cooperation of all stakeholders. In keeping with the call of our Honorable Prime Minister of ensuring Ek Bharat, Shresth Bharat, I am confident that together we can make it possible. Let us rededicate ourselves to the cause of nation building. Let us synergize our efforts to make the state of Goa golden state. Om Astu Ma Sadgamay Tamso Ma Jyotirgamay Mrityur Ma Amritam Gamay Om Shanti Shanti Dev Bane Karu Jai Hind. The speech may be taken for read because I have some trouble, so that's why it may be taken as read. 3.5 मिनिटात अभिभाषण गुटलायले म्हणून विरोधकांचे तोमणे. आणि तुम्ही डिस्कशनाकूच कॉल हाडना म्हळ्यार कितें? पयलीं गव्हर्नराक शॉर्टकट मारूंक लायली, तो इंग्लिशीन वाचतालो, ताका कसलो प्रॉब्लेम जालो कळना म्हाका. सगळे तुम्ही शॉर्टकटी मारतात. आणि आयज गव्हर्नर येयला 1 मिनिट उलयला आनी गेलो. मुख्यमंत्री म्हणटा राज्यपालाचेर चर्चा करप विधानसभेच्या नेमात बसना. स्पीकर सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर. स्पीकर सर, गव्हर्नरान कितें केलां ताचेर म्हाका दिसता असेंब्ली डिस्कशन जावपाक शकना. गव्हर्नरान कित्याक असेंब्ली सेशन आनी ते सिनियर मेंबर्स आसात तांकां सगळें खबर आसा, ह्या हावजाचे रूल खबर आसा. त्या खातीर गव्हर्नरान कितें करप कितें ना ह्या हावजान तरी डिस्कस ड्यू रिस्पेक्ट. I am only bringing to the notice of this because Speaker sir, today the people of Goa are watching us. तो तरी जावंक शकना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 3-4 मिनटांच्या गव्हर्नराच्या अभिभाशणान अधिवेशनाचो पयलो दीस सरकारान गुटलायलो. उरिल्ल्या 4 दिसांत 1 दीस सुटी, पोरूं फक्त 7 दीस कामकाज जालें. सरकार लोकशायेची हत्या करूंक उठला, विरोधकांक फुडो करूंक सोदना म्हणून आरोप. कितल्योश्योच लक्षवेधी सुचोवण्यो कोळसो धरून कितलेशेच इशू, मात सरकार खंय दोळ्यांक उदक लावंक अधिवेशन घेता. सरकाराची जाप ना. फूल फ्लॅज सेशन जावचें आनी आमचो सदांच डिमांड आशिल्लो की डिसेंबराक घेवचें. त्या वेळाचेर ते डिसेंबराकय जालें ना सेशन. गेल्ल्या वर्सा फक्त 7 दीस सेशन जालां आनी हें सेशन कमीत कमी 20 दिसाचें घेवपाचें, कारण डिस्कस करपाक चान्सच ना काय. हें सेशन आतां पयर 3 दिसाचें. एक्चुअली आज 26 तारखेक हॉलिडे पडटा, 25 तारखेक आजचो दीस कांय ना, 27, 28, 29 3च दीस हें मेळटा. इतले इम्पॉर्टंट इश्यूज आसा आज गोंयांत प्रजेच्या मुखार, लोकांच्या मुखार. लोक म्हणटा तुमी काय आवाज काडना. तुम्ही पयलीं खंयचेच बिझनेस कंडक्ट करचे पयलीं कोलाचेर डिस्कशन जावनी. कोल म्हणटा तो बंद जावपा जायना, तें पयलें कर. आणि जशें आमच्या ओपोजिशन लिडरान सांगलां की 14 ते 15 कॉलिंग अटेन्शनां हांवें स्वता दिल्या आणि त्या बिझनेसाचेर एकूय कॉलिंग अटेन्शन ना. Feel we are making mockery of this house. Noted. What noted? Mockery. Move the motion. Mockery of this house is noted. ज्या पद्धतीन हें चलता त्या पद्धतीत बरोबर यू आर प्रॅक्टिकली म्हणजे वी वॉन्ट टू बी द वॉयस ऑफ द पीपल. हाव वी कॅन बिकम वॉयस ऑफ द पीपल. स्कोपूच ना म्हणजे गव्हर्नर 5 मिनटां वाचलो आनी गव्हर्नर गेलो. ताचे फाटल्यान बिझनेस एडवायजरी कमिटीचेर रिप्लायच काय ना, न्ही कोणूच रिप्लायच दिना. एनी केस दिस इज द विंटर सेशन. इट इज नाव पोस्टपोन टू बिकम अ विंटर सेशन. आतां परते वोट ऑन अकाउंट करतले ते फुडें हाजे फुडें. वोट ऑन अकाउंट म्हणटा तो कन्सेप्ट कित्याक हाडिल्लो? इट वॉज ब्रॉट बिकॉज मनोहर पर्रीकर वॉज टर्मिनली इल. आतां दॅट इज बींग मेड इन टू अ फॅशन. लोकांक पब्लिकाक फेस करा मरे, ओपोजिशनाक फेस करा. आज ओपोजिशन कितले आहा? 1/4 ओपोजिशन, 3/4 रुलींग आहा. इतले आसूनय भंय दिसता तुमकां? But I think the government again is just trying to pass these 3 days through fun, frolic and diverting the subjects rather than discussing the subjects at large which are of the interest of the state. म्हाका दिसना सरकार खंयच्याच गजालीचेर ठाम आसा रिप्लाय करपाक जे ऑपोजिशन विचारूंक सोदता. भारत चीनाचे प्रत्यक्ष ताबो रेषेचेर परत पेटले. 20 जानेराक दोनूय लश्करां मदीं पेटिल्ल्या केस्तांवांनी 20 चीनी सैनीक जखमी. भारताच्या 4 जवानांक मार लागला.
उत्तरी सिक्किमात नाकू लाच्या बर्फाळ वाठारांत शिमेर PLAन घुसखोरी केली तेन्ना पेटलें। जिवाचे लुकसाणीचो अजून रिपोर्ट ना। घुसखोरीचो यत्न फेल। दोनूय लश्करां मदीं चर्चेची 9वी फेरी सुरू आसतना चीनाचें कर्म। शिमेचेर तणावपूर्ण शांतिकाय। घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया। लागवडीचे ऑर्चर्ड जमनीवेलीं घरां अधिकृत करूंक सरकाराचें मोठें पावल। लागवडीची आनी ऑर्चर्ड जमीन इको सेन्सिटिव्ह 2 कॅटेगरींतल्यान भायर काडपाचो निर्णय आज मंत्रिमंडळान घेतलो। TCP कायदो दुरुस्ती विधेयक विधानसभेंत येतलें। त्या उपरांत असले जमनीवेलीं घरां अधिकृत करूंक मेळटलीं। असले 13,000 घरांचे अर्ज सरकारा मुखार आसात। खाजगी जागेवेली अनधिकृत घरां कायदेशीर करपाक सरकारान नवो कायदो पास केल्लो। मात ऑर्चर्ड आनी लागवडीचे जमनीचेर आशिल्लीं घरां कायदेशीर करपाक TCPचे नेम आड येताले। ते खातीर सरकारान सोमारा कॅबिनेटान लागवडीची आनी ऑर्चर्ड जमीन इको सेन्सिटिव्ह झोनांतल्यान भायर काडपाचो निर्णय घेतलो। आयची कॅबिनेट जाली। कॅबिनेटाक 2 डिसिजन आशिल्ले। एक आमी रेग्युलरायझेशन ऑफ हावजीस आहा पळय न्हय, तेका पयलीं जी एग्रीकल्चर ऑर्चर्ड ही सगळे इको सेन्सिटिव्ह झोन 2 आशिल्ले, ताका लागून ते रेग्युलेशन हावजीस जावपाची बंद उरलेली। ती करपा खातीर इको सेन्सिटिव्ह झोन 2तल्यान काडल्या आनी रेग्युलरायज करपा खातीर तांकां ओके केल्या, क्लियर कट दिलो। त्या खातीर जवळपास 12 ते 13,000 जे फायलीज पेंडींग आसा, म्हाका दिसता त्यो क्लियर जातल्यो, पीपल फ्रेंडली जातल्यो। दुसरें असलें ते फॉर द गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आमकां कन्वर्जन सनद आनी हाका पयशे भरचे पडटाले। म्हणजे वन डिपार्टमेंट वॉन्ट्स टू पे फॉर द अदर डिपार्टमेंट, सगळे इवन दो फॉर द म्युनिसिपालिटी आनी पंचायत हांच्या खातीर सुद्दां जे पयशे भरचे पडटाले पळय न्हय डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, हे कॅन्सल केल्या आनी डायरेक्ट ती कन्वर्जन फीज भरिनासतना ताका परमिशन दिवप, जेणे करून प्रोजेक्ट फास्ट ट्रॅक जातले। बरेचशे फावटी प्रोजेक्ट जे आसा ती कन्वर्जन फीज भरपाकूच 2-2 म्हयने 3-3 म्हयने उरता। ही 2च डिसिजनाच्या कॅबिनेटान आतां मेरेन सरकारा मुखार लागवडीच्या आनी ऑर्चर्ड जमनीचेर आशिल्लीं घरां कायदेशीर करूंक 13,000 अर्ज आयल्यात। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार। गोवा मायल्स सुरू करतना तेन्नाचो मुख्यमंत्री पर्रीकारान कोणाकूच विचारलें ना म्हूण आमदार मंत्री मायकल फुर्ग्योज। पर्रीकारान टॅक्सीच्या धंद्याचे कोफुजांव करून गोंयकारांक त्रासांत घाले म्हूण मायकल तिडकी सरशी उलोवन गेलो। आतां खंय सरकार सगळें जाग्यार घालतलो। गोवा मायल्स म्हणटा कितेंय जालें तरी तांची सर्वीस बंद करूंक दिवचे ना। वेळ पडल्यार कोर्टांत वतले। आम्ही पर्सनल इंटरेस्ट घेतलेलो आहा आनी तितून हो रिजॉल्व 100% जातले। कित्याक जे गोवा मायल्साक परवानगी स्टार्टींग दिल्या तो आमचो लिडर नायज मनोहर पर्रीकर। सो ताका जी कोणें आयडिया दिल्ली तो कॉन्सेप्टाची, तो कॉन्सेप्ट व्हडलोसो गोंयान वर्केबल जावंक ना। देर इज लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन दॅट आनी आमचे लोकल मनीस तितून त्रासान पडलेले। तेणी खंय तरी सरकाराक फटयल्लो आहा। Are you saying that there will be scrap? See, I am not saying about scrapping, but the right decision in the interest of Goan taxi owners and drivers will be taken. पर्रीकारान ते डिसिजन घेतले गोवा मायल्स, तुमकां तेन्ना कॉन्फिडन्सान घेवंक ना? कोणाकूच कॉन्फिडन्सान घेवंक ना ताणें। तो म्हाजो लिडर, बट हे बाबतीन ते जो आयज गोनव घालून गेला न्हू तो, आमकां त्रास जाल्ल्या, गोंयकारांक त्रास जाल्ल्या। So somebody from UP is coming and driving a taxi over here without a badge. सो आतां हो सीएम ते रेक्टिफाय करतलो म्हणटा 100% रेक्टिफाय सेकंड मीटिंग केन्ना जातली? स्क्रॅप करपाची आनी जे डिसिजन जातले वील बी इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा एंड गोवन्स। जेन्ना गोवा मायल्स आमी टेंडर जिखिल्ले, जिखतगीर मनोहरबाईन आमच्या फुडें मायकलाक आपयल्लो आनी मायकला त्या टायमार काब्राल जो चेअरमॅन आशिल्लो, निलेश काब्राल जो आज मिनिस्टर आसा इलेक्ट्रिसिटीचो, डायरेक्टर, सेक्रेटरीज हे सगळे प्रेजन्स आशिल्ले आनी मायकलाक स्पेशल आपयल्लो आनी मायकलाक विचारिल्लें की तुका ह्या प्रोजेक्टा बाबतींत कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार आजच सांग, कित्याक
आमकां तो 3-4 दिसान ऑर्डर दिवपाचो आशिल्लो कितें आसा जाल्यार प्रॉब्लेम पयलीं सॉल्व करुया. तेन्ना मायकलान सांगिल्लें त्या टायमार की बाई आमकां कांय प्रॉब्लेम ना, तुमी फुडें जाल्यार आपूण पळोवन घेत तें सगळें म्हणून. म्हणजे जे मायकलान केलां कितें हातूंत भितर की जो मनोहरबाई आज ना ताजो ताणें फायदो घेवपाचो प्रयत्न केलो. आमी गोवा मायल्साक तुमी कितले त्रास गेल्यार आमी गोवा मायल्स खंयच्या परिस्थितीत बंद करचे नात. आमी खंयच्या एक्सटेंडाचेर वचून गोवा मायल्स जालेच त्या भायर फूल इंडिये भितर सस्टेनेबल इकॉनॉमी हाडपाचो आमचो पूर्ण प्रयत्न आसतलो. मांडवींतल्या कसिनोचेर बाबूश घुंवलो. आतां नवो स्टँड. कसिनो मांडवींतल्यान गेल्यार धंदो बुडटलो म्हूण खंय पणजेच्या कांय धंदेकारांनी बाबुशाक निवेदन दिलां. पणजेच्या थळाव्यांनी खंय कसिनो भायर काडा म्हूण मागिल्लें ना म्हूण बाबूश उलयता. लोकांक खंय त्रास जाता तो फक्त ट्रॅफिक आनी कसिनोच्या एंट्री पॉयंटांचो. इफेक्ट जाता तुमी कॅसिनो पणजेन रावपाक दितले ना बिजनेस इफेक्ट जाता हे लोक सांगता. सो वी विल बेसिकली हॅव टू टेक देयर इश्यूज ऑल्सो इनटू कन्सिडरेशन. सो वील लेट अस जस्ट सी. Nothing final basically as you say. I am still on the firm opinion that casinos should be moved out from. पण पणजेकार तुमचेकडे डिमांड करता शिफ्ट करचे म्हणून लोकल्स डिमांड करता. No, there is no demand as far as shifting of these casinos are concerned now. लोकांकडल्यान काय डिमांड ना. सध्या ना डिमांड ना. पहिले there were some people. I think more it is because of the congestion of the city, the transportation part of it. Congestion a lot of these basically lanes on the roads get blocked up because of the vehicles parked by the workers who is working in a casino. लोकांचो फक्त ट्रॅफिकाचो प्रॉब्लेम. I think that is one of the. तो इश्यू सॉर्ट आउट केला आणि. Now let me just see. We have not yet gone into the details of it. We got to basically weigh both the things as far as the casino for pro and against. So that we will just see. मतदार शाणो जाता ताका ताच्या मताचो वालोर कळूंक लागला म्हणून राज्यपाल सांगता. मत राज्य देश बळकट करपाक मारल्यार खंय मताक किंमत. कला अकादमीत 11व्या राष्ट्रीय मतदार दिसाच्या सुवाळ्याक राज्यपाल उलयलो. तरणाट्यांक लोकशायेचे प्रक्रियेंत आस्पावीत करूंक जागृताय म्हूण दर वर्सा 25 जानेराक राष्ट्रीय मतदार दीस मनयतात. 25 जनवरी 1950 को पहला इलेक्शन कमीशन का शुरुआत हुई और तब से पहला चुनाव 1952 में हुआ, आम चुनाव, जनरल इलेक्शन, और तब से लेकर आज तक ड्यूरिंग लास्ट 70 इयर्स बहुत ज़्यादा परिवर्तन, बहुत ज़्यादा संशोधन और एक प्रकार से वोटिंग सिस्टम है, इसको यथाशक्ति टू द बेस्ट ऑफ द ऑफिसर्स एंड कमीशन उसको फुल प्रूफ बनाने की, उसको दोष मुक्त बनाने की ऐसी कोशिश की जा रही है. इन 70 वर्षों में जो वोटर्स हैं उनमें बड़ी जागृति आई है. यानी वोटर के हाथ में ताकत है, ये धीरे धीरे लोगों को पता लगने लगा. वी आर वोटिंग फॉर मेकिंग द नेशन, वी आर वोटिंग फॉर मेकिंग अवर स्टेट. अगर हम ये भावना लेकर के चलेंगे तो फिर हमारा जो वोट है ये वास्तव में इसका महत्व होगा, इसको वैल्यू बढ़ेगी. Election Commission has always reiterated that each and every vote counts, and it has been our consistent endeavor to ensure that no voter is left behind. The Election Commission of India is celebrating National Voters' Day to motivate voters to take more participation, especially the young voters, in the democratic process of the country. पेडण्या कोरगांवां 18 वर्सां पिराय पुराय जाल्ल्या 41 तरणाट्यांक नवी वोटर्स कार्डां वाटली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. रानां कायद्यावेल्यान 70 परत तापता. पिळग्यान पिळग्यो कशिल्ली जमीन नावार करूंक 3000 वयर 70कारांनी कलेक्टराक अर्ज केल्ले आसात. कलेक्टर रानां खातें आनी बाकीच्या खात्याचे रिपोर्ट गांवकारांचे वटेन आसल्यार खंय फायल कडेक उडयता. आमदारान खोलायेन अभ्यास करून उलोवचो. गांवच्यो जमनी खंय गांवकारांच्यो, थंय सरकार अभयारण्य करूंक शकना. फाल्यां मोर्चा.
आत्ताचो जो स्टेटस आसा वायल्ड लायफ सँच्युरीचो हो सेक्शन 18 अंडर नोटिफायड जाल्लो आसा. सरकाराक जर फुडें वचपाक जाय 26A फायनल नोटिफिकेशन लावंक जाय जाल्यार ही फुडली प्रक्रिया करपाक जाय आनी ही फुडली प्रक्रिया करपा खातीर तेणी तें केलां. सरकाराक नेमकें कितें करपाक जाय भुमिका ही सरकाराची स्पश्ट ना. पूण हांव एक गोश्ट राजन केरकाराच्या लक्षांत हाडूंक सोदता ह्या निमतान की गोवा गव्हर्मेंटाची मुळात ह्या 70च्या जमनी विशीं एक मूलभूत चूक जी जाल्या ती 1972 आमच्या कडेन तेंच्यांनी फक्त डॉक्युमेंट आसा तेकाच अधिकार दिलो. जर आमच्या कडेन लिगल रायट दिवंक ना आनी आमचें हें थंयसरलें पॉजेशन हें जें आसा हें पयलीं पासूनचें आसा प्री इंडिपेंडंट न्ही आमी हांगासरले मूळ निवासी आसा तेन्नाच्यान आसा जाल्यार तो अधिकार पयलीं आमकां दियात न्ही. जर आमच्या कडेन तो अधिकारच ना जाल्यार तुमी जे आमकां सांगता की तुमचे डॉक्युमेंट दिया म्हणून ते खंयसून हाडपाचे आमी. ही आयज पर्यंत 70च्या लोकांनी 3000 वयर अर्ज केल्ले आसा सरकारी जमीन मागोवपाक जी तेंच्या पिढ्यान पिढ्या ताब्यान आसा. कलेक्टर कितें करता जे कोणी जर ग्रांट मागले जाल्यार तो रिपोर्टाक तलाट्याच्या रिपोर्टाक मामलेदाराच्या रिपोर्टाक आनी फॉरेस्टाच्या रिपोर्टाक धाडटा आनी तेंचे जशे पॉझिटिव्ह सुद्दां रिपोर्ट येयले न्हू जाल्यार तो ती फायल काडटा आनी स्क्रॅपाक उडयता. ही 26 तारीख 10 वरांचेर आमी मोठ्या संख्येन हातवाडा म्हणटा थंय जमोया. सरकाराक खंय हुकुमशाय करपाक मेळची ना. कायद्याचो निशेध करूंक 26 जानेराक सत्तरकारांनी वाळपय मोठ्या संख्येन एकठांय येवचें म्हूण उलो. गोंयांत जो चलता ताका म्हणटात 3602 हो कायदो डिक्री 3602. ह्या कायद्यान ज्यो गांवच्यो जमनी आहा त्यो गांवकारांच्यो आनी जे गांवांत कितें आहा तितले सगळे गांवकारांचे गांवांच्यो जमनी सरकाराच्यो गांवांत तेंच्यांनी अभयारण्य हाडूंक शक्य ना. हांव सगळ्या 70च्या लोकांक सांगता लोकांक आव्हान करता की लोकांनी फाल्यां 26 जानेवारीक मोठ्या संख्येन हांगासर जमा जावचे आनी सरकाराच्या ह्या गोष्टीचो निशेध करचो. मजगती उठान सत्तरकारांनी फाल्यां आपयिल्ल्या निशेध मोर्चाक तेंको दिला. उठा तेंच्या मागणे बरोबर 70 वासियां बरोबरच अन्य आमचे सुद्दां गोंयच्या भागांत जमनीच्या मालकी हक्का लागून जे वाद विवाद चलता सरकारा कडेन सुद्दां निवेदन आसतात. उठाची ठाम भुमिका आसा ती ह्या लोकांक ह्यो जमनी मेळपाक जायो. 70 वासियां बरोबर सुद्दां आमी तेंचे बरोबर आसात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हें बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबराक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट ट्विटर फेसबूक ॲप टाटा स्कायचो ॲप जिओ TV ॲप. 4 चौकांत मास्क घालात डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.